नमस्कार, गोवा टुडे स्मिता आळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by IIHM Kolkata and Nuve Goa. Admissions open. आदलो आमदार लवू मामलेदाराच्या खुनाच्या केशीत आरोपी रिक्षावालो मुजाहिद सनदीचेर बेळगाव पुलिसांचे आरोपपत्र. सनदीच्या हल्ल्या उपरांत लवूक आयिल्लें मरण. मासाच्या ट्रेडराकडच्यान लाच घेतना कोकण रेल्वे पीआय सुनील गुडलर, कॉन्स्टेबल हुसेनाक अटक. ट्रेडरानूच केली एसीबी कागाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा घरा धाडटा. बोमा फ्लायओव्हराक पीडब्ल्यूडीचे डिमार्केशन. सातेरी देवळा मुखार ऑफिसर थळाव्यांचे तोंडाक तोंड. ऑफिसर म्हणटात देवळा सेफ. मुख्यमंत्री म्हणटात दुबाव आसल्यार परत मेळात. शिवोले एएनसीन 11 कोटींचे ड्रग्स धरले. केरळाक 110 ग्राम हाय मायक्रॉन एलएसडी सयत धरलो. आनीकूय अटक जावपाची शक्यताय. पोंगशी सारख्या कलाकाराचेर आरोप चुकूच अती जाले. हो सगळ्या कलाकारांचो अपमान. मंत्र्यान देवचो, सरकाराक धुलो. कला राखण मंच करता सुपारी आंदोलन. हायकोर्टाक आयडीन उडोवपाच्या धमकेचो ईमेल. बॉम्ब स्क्वॉडाच्या कोर्टाच्या पुराय वाठारांत केले सर्च ऑपरेशन. स्फोटक कांयच ना. ईमेल धाडटेलाचो सोद. आनी कळंगुटे पुलिसांनी आयपीएल बॅटिंग रॅकेट धरले. मध्य प्रदेशांतल्या तिगांक अटक. लॅपटॉप, मोबायल, कॅश धरून लाखावयर मोलाचो म्हाल जप्त. तपास चल्ला. खबरो विस्तारान. कोकण रेल्वेचो पीआय सुनील गुडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाक 25,000ची लाच घेतना धरलो. व्हिजिलन्साच्या टिमीन तांकां अटक केल्या. दोगांकूय 7 दिसांचो रिमांड. कर्नाटकी मास ट्रेडराकडच्यान खंय लाच घेताले. ट्रेडरानूच एसीबी कागाळ केल्ली. गुडलराची ही दुसरी केस. आदी ड्रग्साच्या केशीत सस्पेंड जाल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा घरा धाडटा. कोकण रेल्वे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर आणि कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाक 25,000ची लाच घेतना धरले. दोगांकूय अटक जाल्या. So we received a complaint on the 21st, a written complaint, that there was a demand for 2 lakh rupees and monthly 25,000 rupees to be paid to PI Konkan Railway. The information was conveyed through another Konkan Railway police called Hussein. So accordingly, we registered the complaint by going through the transcripts recorded by the complainant, which had the ingredients of an FIR, and thereafter we laid a trap and caught both the people red-handed with an advance amount received by them for 25,000 rupees. So accordingly, they have been placed under arrest. But role of PI Gudlar is very much clear. Yes. Because at the time of receipt of money, PI Gudlar's voice and his conversation was also recorded. मुख्यमंत्री म्हणटा घरा धाडटा असले खपोवन घेवचे ना. जो गिल्टी करता पळय न्ही तो अशा पद्दतीन धरलो वयतलो. सर ह्याच्या पयलीं सुद्धा तो इथून सस्पेंड झाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेकायदेशीर तस्करी केल्ले 800 किल बीफ रेल्वे पुलिसांनी मडगांव स्टेशनार जप्त केला. भायल्यान चिकन, भितरल्यान बीफ. दिल्ली सावन गोंयांत बीफाची तस्करी जाता म्हणून कळटा. थळाव्यांनी एका दुबाविताक धरून पुलिसांच्या ताब्यात दिला. बॉक्सांनी बीफ भरून चारूय वटेन चिकन दवरिल्लें. रेल्वे पुलीस चौकशी करतात. बेकायदेशीर तस्करी केल्ल्या 800 किल गोमांस रेल्वे पुलिसांनी मडगांव स्टेशनार जप्त केलें.
दिल्ली सावन गोंयांत बिफाची तस्करी जातले म्हणून म्हायती मेळटा. इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार बॉक्सांनी बीफ भरून चारूय वाटेन चिकन दवरिल्लें. मजगतीं रेल्वे पुलीस फुडलो तपास करता. पळय जाल्यार हांगा बिफाचे ह्या सगळे वास कन्सायनमेंट 11 बॉक्सां, एक बॉक्स 70 kgच्या बॉक्सां 800 किलो आहा टोटल हे मास. आनी वास घेवपा जाना, सामके घाण सामके बुरसा वास मारता मुखार वचून पळयल्यार. आमचें प्लॅनिंग कितें आसलो, हे धरला तो कोण येता पळय बीफ वेंडर जावं कोण तो बीफ ट्रेडर आसलो, आमकां तेका धरपाचें हें खूब आसलें. कित्याक एवरी टायम आमी फक्त हेच धरता, कोण हाडटा पळय अशें इतलें घाण हें करून तितलें पयल्यान दिल्लीच्यान आमकां तेका तेजेर नजर आसली. पळय जाल्यार लोकांनी तेका खंय तरी एक कडेन पळयलो, एक हॉटेला कडेन. तो कितले वेळ म्हणपा लागलो, हांगाच म्हणपा लागलो. तो हेजेरूच नजर आहा, तो येता व्हरपाक सोदता पूण तेका व्हरपाक चान्स मेळना. कित्याक पुलीस आसले थंय, पुलीस तेजी सगळी सुरक्षा करताले पळोवन. आनी तेका आमी थंयच्या लोकल लोकांनी धरलो. धरून तेका आतां तेका अख्तर वेपारी म्हणटा तो पणजेचो, तेज्या नांवार येयल्लें आहा सगळी 800 kg दिल्लीच्यान. हांव आतां मडगांवच्या कोंकण रेल्वे स्टेशनार उबो आसा. हांगासर प्लॅटफॉर्म नंबर 6. हांगासर 800 किलो गायेचें मांस तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा. हें जोल्ला एक हिंदू संघटनान तें जोल्ला. कित्याक तांकां हांगासर लोकांनी इन्फॉर्म केलें की हांगासर कितें तरी एक कन्सायनमेंट येयलो आहा, ताचो वास मारता. आनी अशें कळोन येलें की हातून चिकनू आसा आनी गायेचें मांसू आहा मिक्स करून हाडला. म्हणजे हाल्यार समज धरलें जाल्यार ते बाबा हें चिकन म्हणटा बाबा, पूण तितून भितर चड बीफ आहा. आनी हे इश्यूचेर पुलिसांकूय डिटेन केला. आनी कोंकण रेल्वे पुलिसाचेर फुडली इन्क्वायरी ताची चालू आसा. स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावी डायस. भोमा रस्त्याच्या डिमार्केशनाचें काम जालें. PWDच्या अधिकाऱ्यांनी रस्तो मेजून थळाव्यांक प्लान दाखयलो. मात सातेरी देवळाच्या मुखार ऑफिसर आनी थळाव्याचे तोंडाक तोंड. देवूळ सेफ म्हणून ऑफिसर सांगतात, थळावे म्हणटा बायपासूच जाय. पुलाचे पिलर खंय येता ते दाखोवचे. मुख्यमंत्री म्हणटा कितेंय दुबाव आसल्यार लोकांनी परत येवन उलोवचें. केंद्र सरकारान बोमा फ्लायओवराक निधी मंजूर केलो. मात थळाव्यांचो रस्तो रुंदीकरण फ्लायओवराक विरोध. थळावे म्हणटा बायपासूच जाय. हांगासर पयर आमी सीएम सरा कडेन गेल्ले, उलयल्ले प्रमाणे हांगासर कांय घडना. कित्याक आमी सीएमा कडल्यान प्रॉमीस करून घेतलेली की तुमी हांगासर मार्कींग करा. कसलें खंय खंय तुमचे कॉलम्स बीम येतले उबे जातले पळय न्हू, ते मार्क करा म्हणून. पूण ते हांगासर काय जाल्लें ना. हांगासर फक्त जे आतां एक्विशन करपाक तांकां एरिया कितली जाय पळय न्हू, ते मार्क करून पळयता हातात. जे अलायनमेंट काय ना, काय प्लॅन ना, काय ना. तांकां जर विचारीत तुमचे कितें प्लॅन आहा म्हणल्यार काय ना. तांकां फक्त आतां एक्विशन करपाक जाय. आनी हें देवाक आमचें हेजें न्हू, मुर्ती हाडून थापान केल्लें न्हू, रेणीनूच वयर सरलें. सगळीं देवचाराचे पासून तुका हें तशेंच आसा. सैमीक तांकां थंय हालोवपाक हें जग मेळपाचें ना. कोर्टांतल्यान आमी जेन्ना हें मागला पळय न्हू कोर्टांतल्यान, तेन्ना आमकां कोर्टान दाखयला कितें 60 मिटर शिवाय हायवे जावंक शकत ना म्हणून सांगला. जाल्यार ते 25 मिटर खंय माग करता ना. तेंच्यांनी सांगोलें, PWD मिनिस्टरान सांगोलें न्हू की आमकां नितीन गडकरीन सांगोलें आमकां की बोमान आमी 25 मिटर रस्तो करता. जालें 25 मिटराचे 6 लेन रस्तो जावंकूच शकना. 25 मिटराचे 6 लेन रस्तो जावंकूच शकना. आतां लोकांक पिशान काडून की आमी इतको रस्तो करता म्हणून करताले आनी मागीर कितें परत मागीर उरलेले घरांचेर बुल्डोजर चडयतले. म्हाकाच खबर आसली तें जे डेमॉन्स्ट्रेशन आसा ते संजयान हांगा क्वेश्चन करून हे बिडकी कळोवन गेल्ले. साक्ष आसा प्रुडंट मिडिया. उत्तम पार्सेकर सराक हांव विचारता, तुवें मुरबून तुका लेटर केल्लें हेजो आन्सर दी म्हणून ते कित्याक दिलें ना. ह्या उत्तम पार्सेकराक जो मनोहर भाईन 10 मेंबर कमिटीन तुका बायपास काडूंक लायलेलो, तूं खंयच्या आदाराचेर सांगता फिजिबल ना म्हणून. शेतान खंयच्याय आदाराचेर तूं सांगता फिजिबल ना म्हणून. मजगती ऑफिसर सांगता देवळाक घरा सेफ. मास्टर म्हणटा सरान. आनी आमचें स्ट्रक्चर बाबा ब्रीज स्ट्रक्चर, एलिवेटेड स्ट्रक्चर, एज खंय खंय वता हें आमकां तांकां दाखय म्हटलें. सो आमी ते एज घालून तांकां दाखयता. आमचें स्ट्रक्चर कितें एलिवेट जालो जाल्यार तेजें स्ट्रक्चर खंय येतलें अप टू एज बाउंड्री. आनी सर्वीस रोड ही एक्विशन जाली पण तेजी एज बाउंड्री आमची 25 मिटर एक्स्ट्रीम एज टोटल रोडाचे 6 लेन रोड. असो सर्वीस रोड खंय मागीर 6 लेन रोड 3.5 अशें करून 25.5 मिटर हाजो वीथ कशें टोटल. हाजे वयर कांयच जायना. मुख्यमंत्री म्हणटा कितें कन्फ्युजन आसल्यार परत मेळचे. अरे परत एकदा कशें आसता पळय, लोकांनी तांकां परत सांगला हांवें सगळ्या सायटीचेर मार्किंग जावली, सगळ्या समजून तेंच्यांनी म्हाजे परत येवचें, परत उलोवया. चीफ मिनिस्टर रेडी आहा उलोवपाक सगळ्यांक. हय हय. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी शिरीश कुंकळकार.
शिवोले एएनसीन 11 कोटींचे ड्रग्स धरले. केरळाक 110 ग्राम हाय मायक्रॉन LSD सयत धरला. आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय एएनसीची SP सुनीता सामंतान उक्तायल्या. धरल्या त्या आरोपीची खंय अजून मेरेन कसलीच गुन्यांवकारी फाटभूंय ना. Called it as the biggest LSD liquid acid seizure by Goa police and have seized 110 grams of high micron LSD liquid worth rupees 11 crores 7 lakhs. It must be noted that high quantity of potent liquid is sufficient to produce again 10 to 12 lakhs of LSD blots, which would cost approximately around 3 to 5,000 rupees per blot. So, accused used to sell the drugs in drops and used to lace blotting papers with the liquid and further supply it to his customers as per their requirement. The accused has been identified as Mr. Mohammad Samir. He is 29 years of age. He is a native of Palakkad, Kerala, and has been living in Goa for last 5 years. He was presently running a guest house in Baga. Accused also rented an independent house at Bamanwado, Shuolim, where he operated this drug business. The ANC received information that a Kerala native has been dealing in high micron LSD drops. आदलो आमदार लवू मामलेदाराच्या खुनाच्या केशीत आरोपी रिक्षावालो मुजाहिद सनदीचेर बेळगांव पुलिशेन 200 पानी आरोपपत्र दाखल केलां. 15 फेब्रुवारी दिसा बेळगांवच्या खडे बाजारात गाडी लागली म्हणून वाद जाल्लो. उपरांत आरोपी सनदीच्या हल्ल्या उपरांत लवूक आयिल्लें मरण. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. कला अकादमीत वेवसायीक नाटका वेळार यंत्रणेची तंत्रीक नाटकांचो कला राखण मांडणान खर निशेध केलो. सावंत सरकाराक धुलो. मंत्री खंय आमचेर आरोप करतालो तो मेरेन बरें आशिल्लें. शरद पोंक्षे सारक्या कलाकाराचेर आरोप बरोबर न्ही. गोविंदान देवचो हो आरोप खंय दरेका कलाकाराचेर. कलाकारांचे तियात्र दिसा सुपारी आंदोलन. कला राखण मांडान कला अकादमीत जाल्ल्या तांत्रीक बिगाडाचो खर निशेध केला. तशेंच मंत्र्याकडल्यान जाल्ल्या आरोपांक कलात्मक जाप म्हण सुपारी आंदोलन करतले म्हण घोशणा केल्या. ज्यो घटना आता 2 घडल्यो त्याचो आमी कला राखण मांड म्हणून तीव्र निशेध करता. आणि तितून कलाकारांचो म्हणजे सुरवातीच्यान पयली आमचो अपमान तो करतालोच. हे आमी सगळे जाण उगीच अखंड तांडव करता अशें सांगपाचो प्रयत्न तो आमचो जो सांस्कृतीक मंत्री आसा तो करतालो. आणि आता तेजो इतलो हे वाडली की ताणें शरद पोंक्षे सारक्या मनशाकूय सांगलें की तो सुपारी घेवन हांगा येयला म्हणून. ही सुपारीची भाशा जेन्ना तेन्ना उलयली न्ही तेन्ना आता जे कलाकार सुद्दां अजून सुशेगाद आसले पळय ते आता जागे जाल्ले आसा. म्हाका दिसता आता वेळ येयल्ली आसा की कला राखण मांड म्हणून सुद्दां आमी सांस्कृतीक मंत्र्याला आता देवपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे त्यांच्या वरिश्ठांक हांवें सांगलां हेका आवरा म्हणून. म्हाज्या तर्फे हांवें मॅसेज ती धाडलेली आसा की हेका आता खंय तरी आवरा. हे देमायज जावपाक लागला. हो आरोप कोणाचेर एक शरद पोंक्षेचेर न्ही गोंयच्या सगळ्या आर्टिस्टांचेर हो आरोप आसा. आमचेर केला, तुमचेर केला, प्रेक्षकांचेर केला. आणि ह्या गजाली खातीर हांगाच ह्याच कला अकादमीच्या हांगा गेटी मुखार आमी एक फावट आंदोलन केल्लें. आमी कलाकार आमी कलात्मक रितीन आंदोलन करता. आज परत वेळ आयल्या कलात्मक रितीन ह्या सरकाराक जाप दिवपाची. आणि ती बी ज्या लोकांनी हे आंदोलन आपल्या हातान घेतलां त्या लोकांच्या साक्षीन करपाचें. आणि तें आंदोलन सरकाराक कलात्मक रितीन जाप दिवनूच करतले. ज्या आंदोलनाक आमी नांव दवरलां सुपारी आंदोलन. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.
हायकोर्ट आयडी स्फोटकान उडोवपाची धमकी आयिल्ल्यान मंगळारा बोवाळ पडलो. अनोळखी इमेला वरवीं हायकोर्ट बिल्डिंगेत स्फोट करपाची धमकी येतनाच पर्वरी पुलीस थंय पावले. रोखडोच बॉम्ब स्क्वॉडान पुराय वाठारांत सर्च सुरू केलो. वाठारांत कसलोच स्फोटक पदार्थ मेळूं ना. पुलीस मेल धाडटल्याक सोदतात. An email has been received on the official email ID of the Bombay High Court at Goa threatening to blow up the High Court building using IED. The registrar office immediately informed the local police, means Parwari police, and the bomb disposal squad, fire brigade officials and local police officials have arrived here at the High Court premises, and the scanning of the premises is going on. The sniffer dog is also deployed here. This mail prima facie seems like the similar mail received last month threatening to blow up DGP office at the police headquarters. But that email proved to be a hoax email. But till date, neither the cybercrime police nor the North Goa district police are able to detect source of that email. Mukesh Kumar for Prudent. कोळंगुटे पुलिसांनी IPL बॅटिंग रॅकेट धरला. मध्य प्रदेशातल्या अंकित राठोड, बादल आणि अजय म्हणटा ताका धरल्यात. तांच्याकडच्यान एक लॅपटॉप, 7 मोबाईल धरून 1,10,000 माल जप्त केला. कोळंगुटे पुलीस तपास करतात. कलंगूट पुलिसांनी IPL बॅटिंग रॅकेट एक बस्ट केल्ले आसा. हे रॅकेट बागा हांगासर चलताले एक फ्लॅटान थंय, आनी ही म्हायती कलंगूट पुलिसाक मेळटात. कलंगूट पुलीस ऑन द स्पॉट पावन हे रॅकेट बस्ट केल्ले आसा आणि 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. अंकित राठोड, बादल आणि अजय हे 3 जाण MP चे. यांच्या कडल्यान 7 मोबाईल फोन, एक लॅपटॉप आणि 1.10 लाख सीज केल्ले आसा आणि पुलिसाची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकर. गोंयांत NEP लागिल्ल्यान अंदूसावन D.Ed बंद. अंदूच्यान D.Edक ॲडमिशनां दिवप बंद. ह्या अभ्यासक्रमाक राज्यांतल्या 4 ट्रेनिंग संस्थांनी प्रवेश मेळटालो. एकूण 250 सीट आशिल्ले. हो अभ्यासक्रम बंद जालो तरी ते बदला दुसरो अभ्यासक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा. केंद्राकडच्यान मान्यताय मेळा उपरांत खंय निर्णय जातलो. इतली वर्सां जो गोंयांत D.Ed कोर्स चलतालो तो अंदूच्यान बंद जाता. कारण जे NEP लागू जाला ताजे लागून हो जो D.Ed कोर्स आसा तो बंद जाता. आणि गेल्या वर्सा ज्या स्टुडंट्सांनी D.Edक ॲडमिशन घेतलेले तेंचे फक्त जे सेकंड इयर उरला ते सेकंड इयर ह्या वर्सा चालू आसतले. पूण नव्यान जर कोणाक हो D.Ed कोर्स करपाक जाय तो करपाक मेळचो ना, ते ॲडमिशन जावचें ना. आनी अंदूच्यान जो हो D.Ed कोर्स आसा तो बंद जाता. दिवचलच्या नव्या बायपासार पावसात पालसण कोसळून परत रस्त्यार माती येवची न्ही म्हणून दोंगर कापून माती काडप सुरू आशिल्लें. काम अर्दवट सोडिल्ल्यान थळावे विटल्यात. अर्दुकुट्या कामाक लागून अंदूय पालसण कोसळ्यार जबाबदार कोण काय म्हणून प्रस्न. फाटल्या पावसाक पालसण कोसळिल्लें. फाटल्या वर्सा पावसात दिवचलच्या नव्या बायपासाचेर पालसाण कोसळिल्लें. सगळी माती रस्त्यार आयिल्ली. तेन्ना सावन कुशीकचो दोंगर कापप सुरू आशिल्लें. ह्या वर्साचो पावसाळो एका म्हयन्यार येवन रावला, मात आजून हें काम पुराय जाल्लें ना. तशेंच माती काडपाचें काम अर्दवट साणिल्ल्यान लोकांक फाटल्या वर्साची परिस्थिती परतून येतली म्हूण भिरांत. पूण आयज एक वर्स परत पावस तेकलो. आयज जर आमी हांगा पळयता तांच्यांनी हिल कटिंगाचें जें काम हातीन घेतलें, फुल्ली हिल कट केली, बरोबर आसा. पूण ज्या पद्दतीन केलां आनी तें काम अर्दवट सोडलां पळय, ते जर तुमी पळयशात जाल्यार येता त्या पावसान सगळे ही जी माती वयली आसा, जावं ती लोबरां आसूं माती आसूं, ही सगळी रस्त्यार येतली आनी परत ते एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. सो एक वाटेन जर पळयशात तुमी जाल्यार मिसमॅनेजमेंट ह्यान पयलीं जाल्लें तेंच्या कडल्यान. ज्या जाग्यार रिपेरिंग घालपाक घालूं नासली, पण आतां परत आनीक मॅस करून उडयल्लें आसा. हो स्पेशली रोडूच जो केल्लो आसा तो सांखळेकारां खातीर, दिवचलकारां खातीर कांयच येना. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हेची दखल घेवपाक जाय. जेन्ना तूं म्हणटा की भिवपाची गरज ना, ती कोणाक? फक्त सांखळेकारांक आणि दिवचलकारांनी सदांच भिवन हांगासर दीस काडचे. ह्या वर्सा परत अशें जालें आनी वयता आसतना गाडी घेवन वयता आसतना कोणाचो जीव जर गेलो जाल्यार कोणाक आमी जबाबदार धरपाचो? आतां तुमी पळया, ही फाटल्याच्यान तेंच्यांनी हें काडपाक चालू केली माती, पण ती सारकी काडूंक ना. आनी नियोजन सुद्दां बरोबर ना. थोडे कडेन गटर सुद्दां ना सायडीच्यान. आनी ही माती काडटाली ती कोणी तरी काडली, हो क्वेश्चन मार्क आसा. सगळ्यांक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. ही माती आनी लोबऱ्या कोणी काडली? ही खऱ्यांनीच सरकाराचें काम आसलेलें काय खंयच्यान कोण येवन आपल्याक जाय ते कोणाचें लक्ष नासल्या कारणान आपल्याक जाय तें करून ही लोबरां काडली आनी विकली काय? ताका लागून
बेगीनच ही सरकारी यंत्रणा तेंच्यांनी बेगीनातल्या बेगीन काम करचें आणि जर हे कॉन्ट्रॅक्टर सोडून कोणी जर हांगासरली माती व्हरोन दुसरे कडेन खंय लँड फिलिंग बीन जाला जावं इकल्या लोबरा जाल्यार तेंचेर बेगीनातल्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.